ही जी काव आमकां दिश्टी पडटा ती WAGन सोडयांतल्यान रेस्क्यू केल्ली आनी आतां तिका पयलीं ताका खुबशे अशे लंप सगळे कडेन दिसताले स्किनीर. ती आतां हांगा ट्रिटमेंट दिवन मेडिसीन दिवन आनी क्रीम लावन ती आतां रेस्क्यू करून ती आतां खुबशे ताका पळोवपाक गेल्यार ते लंप जाल्ले आसा ते खूब कमी जाल्ले आसा. हे जे मेडिसीन आसा ते गोंयभर फार्मासीन सगळे कडेन अवेलेबल आसता. सो खंयच्या तुमी वेटाक मेळोन ते मेडिसीन घेवन हे गायक लावन तांकां बरें करपाक शकता. हांव पयलीं म्हळ्यार अतुल सराक कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी शिवोले हांगा जी गोशाळा आसा ते गोंयभरचे जे गोरवां आसा आमची जी जनावरां आसा तांकां ते कितें एक्सिडंट जाल्यार कितें डिजीज जाल्यार ते हांगा गोंयभरचे लोक हांगा तांकां घेवन येतात आनी अतुल सर आनी तांची टीम आसा तांच्या बरोबर म्हाजो मित्र आसा गुरुदास. सो ते सगळे जाण मेळून आमचे जे गोंयची गोरवां आसा तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न करता. आतां विशय असो आसा की आयज आमी हांगा शिवोले आयला ताजें कारण म्हळ्यार एक लंपी स्कीन डिजीज जे आमी पळोवपाक मेळटा आमच्या गोरवांक. म्हाका आयजूच कोणी सांगलें की तांच्यांनी एक अशीच गाय पळयली रायन, तशीच एक गाय आसा आमच्या सड्यान, तर तांकां स्किनाक अशे अशे मोठे मोठे फोड आयिल्ले आसा. सो हांव आत्तां अतुला बरोबर उलयतालो, सर अतुला बरोबर, आनी ही डिजीज ताणें आमकां आतां एक्सप्लेन केलें. सो हांव लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक पळयता की ही डिजीज तर तुमकां कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार तुमी तुमच्यो गायो आनी गोरवां एका शेडीन आनी बरे क्लीन एरियान दवरपाचे, तांकां रेगुलर क्लीन दवरपाचे, जाल्यार ही डिजीज स्प्रेड जायना. ही जी डिजीज आसा ती जनावरांतल्यान मनशाक वचना, बट एका गोरवांतल्यान दुसऱ्या गोरवाक वचपाक शकता आनी ती वाडोवंक शकता. आतां शिवोलेन आमकां खूब कडेन अशे केसीस दिसला आनी गोंयभर अश्यो केसीस आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की आपली गोरवां सांबाळची आनी जाता तितले क्लेनलीनस दवरून ही आपल्या गोरवाक वाचोवपाची. दुसरें म्हळ्यार अतुल सरान सांगलें तें म्हळ्यार आतां आमचे स्ट्रे कॅटल्स आसा जे शिवोले आसा आनी शिवोले भायर गोंयभर आसा तांकां पळोवपाक कोण ना. मेन तांचो मुद्दो आसा की तांकां फायनान्शियल डिफिकल्टीज येता आनी दुसरें म्हळ्यार जागो येता. सो जाग्याची कमतरती आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता पंचायती कडेन, सगळ्या गोंयभरच्या पंचायती कडेन, की तांच्यांनी तुमच्या गांवांत ज्यो कम्युनिदाद लँड आसा ती अशे जे कोण स्ट्रे कॅटल ऑर स्ट्रे एनिमल्साक वाचोवपाक वा राखपाक वा पळोवपाक फुडें सरता तांकां आपली थोडीशी तरी जागा दिवची. आनी आतां गव्हर्मेंटान एक काम केलें आसा म्हळ्यार एका गायी फाटल्यान अमके ते पयशे दितात. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते पयशे तांकां बेगींतल्या बेगीन पावचे, खूब टायम लागचो न्हू, नाजाल्यार परत गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून ते टायम काडून आतां पयलीं पेक्षा कमी टायम लागता अशें म्हाका अतुल सरान सांगलें. बट तरी सुद्दां हे बेगींतल्या बेगीन जावचें, कित्याक म्हणून अशे जे लोक आसा अतुला सारके ते खूब कमी आसा गोंयान आनी असले काम फुडें सरपाक कोण पळयना. सो ते जे फुडें सरले जे लोक आसा अशे ध्यान फावंडेशन आसा, मया गोशाळा आसा, हे सगळी कडेन जे गोशाळा ते काम आपले फूल आयुश्य तातूंत घालतात. तांकां गव्हर्मेंटान विदीन 1 मंथ तांकां ते गायचे पयशे पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. इतलेंच हांव उलोवन म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें.